असंतुलित हवामानाक लागून अंदू आबोलेच्या फुलांचेर परिणाम जाला। आबोलीची फुलां कमी आशिल्ल्यान आबोलीच्या झेल्याक भाव आयला। आडवेळ्या पावसाक लागून आबोली अपेक्षे प्रमाण फुलूंक ना अशें फूल विक्रेत्याचें म्हणणें। गोयच्या उत्सवांनी आबोलेच्या फुलाक खाशेली सुवात आसा। अंदू अचकीत पावस आनी बदलपी हवामानाक लागून आबोलेच्या मळ्याचेर परिणाम जालो। कळस उत्सव आणि जात्रा म्हणटकीच आबोलेच्या फुलांक खूप मागणी असता। मात अंदू आबोली फुलपाचेर परिणाम जाला देखून बाजारात या फुलाचो उणाव दिसून येता। फुलां कमी आशिल्ल्यान झेलो आनी फात्यो म्हारग जालात। पळयात आबोलेंची फुलां सामकी कमी कित्याक लागून? फुलां अजून फुलोंक ना न्हू, बरी जावंक ना तेंची, पिड्ड्यार जाली पावसाक लागून। आनी अंदू शॉर्टेज आहा, खूब कमी आहा म्हापसा झेले आनी म्हारग। सध्या झेलो कसो आहा? सध्या झेलो 450-400 रुपया थंयच घेवन येतलीच सांगतात। म्हणजे तुमकां एक 500 तरी विकूंक आमकां जाता? 500 आमकां हाडटल्याक म्हणून आमकां एक 500 रुपया विकूं नाका, ते 450 रुपयांनी हाडलेले। 10 पयशे मेळोंक जाय न्हू। म्हणजे पावसाचो परिणाम म्हणटाय तूं? हय पावसाचे ते पोरू पावस पडलो न्हू, तितके आबोली लोकांची पिड्ड्यार जाली। जाल्यार एकट्याक 20, 25, 10, 15 अशे गेले आसताले। आता तुम्ही हे सगळे भायले विकते हाडले? आमी म्हापशेसून हाडटा, म्हापसाच गावता झेलो आबोल्याचो आनी खंय ना। दिवचल तशें आबोले ना ना तशें विशेष कोणी लिमेकी बीन हाडटा, झेलो म्हणटा तो म्हापशेसूनच। बिचोल्यान सामके आबोली कमी आसा? बिचोलेन कमी, म्हापसाच सगळो झेलो। चारूय गांवचो लोक येता न्हू थंयसर हाडपाक झेलो। पूण अशेंच उरतले काय आनी कमी जातली? कमी जातली म्हणटा आनी कमी आतां तुका मुळगोचे जात्रे, कुंडे जात्रे म्हारगूच झेलो। तांकां खबर आसता न्हू जात्रा अमचे कडेन आतां खंयचे जात्रेक कितें सोंपता न्हू तांकां पयलींच खबर आसता। आनी पयलींच कमी फुलां आनी जात्रा ना न्हू, मदीं तेंच्या मागीर 200, 250, 400 झेलो आसता ते। आतां जात्रा येयली, मुळगोची येयली, आमचे मयेचे कळस भोंवलो, इड्डे दुसरे कुंड्या कळस भोंवलो का तेंच्या 4 पयशे म्हारग तेंचे झेले। आता माल्याची जात्रा आनी कुंड्याची लागीं आहा न्हू? कुंड्याची आतां कुंड्याची जात्रा तशीच म्हारग धरतली। सध्या बाजारान आबोलीची फुलां कमी दिसता, कारण कितें? हवामानाक लागून आबोली मातशी कमी। आता जात्रा सगळी कडेन चालू आसा, आबोलीच्या फुलांक मागणी आसा, खूब म्हारग। आता ही एक झेलो कसो? झेल्याची रेट आता 500 रुपया चलता। पण हे झेले तुम्ही करतात की रेडीमेड येतात? आम्ही करता आता आमच्या स्वतः, पण जास्त रेडीमेड येतात आणि आम्ही करता वर्सा सारखी न्हू आबोलीची फुलां ना, पण थोडे म्हापसासून हाडटात न्हू रेडीमेड? भरपूर जाय पडटा न्हू ते, प्रत्येक जाणा 5-5 झेले अशे वयले जाल्यार मागीर खूब लागता न्ही। म्हणजे म्हाका दिसता ही शिरगांवची जात्रा जाय मेरेन आबोल्यांक हे आसता। हय मागीर न्हू आतां उबाळून मागीर आबोली एक अर्दी वाडोवं शकता, म्हटल्यार सद्या तर कमी जाता। आणि पावसाच्या कारणाक लागून झाडां बी मेली न्ही आबोल्यांची। पण आता मागणी आसा बाजारान सध्या? हय खूब आहा। आणि याची रेट आहा एक 100 रुपया चलता, 100। आणि झेलो 500 रुपया? झेलो 500, म्हणजे कमीत कमी 500-400 असं चलता। म्हणजे मागणी आसा पण फुलां ना? फुलां ना, लोकांक जाय म्हटल्यार फुलां ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।